गोंयांत लोकांक बरे रस्ते मेळपाची आस्त आतां लोकांनी सोडून दिल्या, पूण हेर समस्याय तकल्यो वयर काडून रावल्यात। रस्त्या बरोबर लायटीच्या कामांक लागून फोडिल्ले रस्ते आतां लोकांक उदकाक पादेशेर करपाक लागल्यात। मडकय मतदारसंघातल्या बांदोडा वाठारांत रस्ते फोडटना पायप फुटिल्ल्यान फाटले 4 दीस जाले लोकांक उदक मेळना। थळावे फुर्योज जाल्यात। मडकय मतदारसंघातल्या बांदोडा बोकडबाग वाठारांत अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम चालू आशिल्ल्यान रस्ते खणून दवरल्यात। ह्या बोवाळांत कामगारांनी उदकाचे पायप फोडला। 4 दीस जाले ह्या वाठारांत लोकांक उदक ना। रस्ते खणून दवरिल्ल्यान लोकांक धुल्ल खावचो पडटा। भुरग्यांक स्कुलाक वचपाक धड बसी येवपाक शकना। इतलेंच न्हय तर काम चालू आसा म्हूण सांगपी सादे तकटे खंयच लायिल्ले नदरेक पडनात। अरे एक काम चलतं पयलीं त्याची एक सायन बोर्ड ना काय ना कसलेच एक सायन फाटो लायलो ना रिबीन कसले बांदलेले ते काय ना रातचे इतले त्रास जाता। बॅरिगेड्स बी काय ना आनी हांगा चडशी गोरवां कोणा म्हण हें करपाचें। इस्कॉलाची भुरगीं आसाय पळय सगळीं इस्कॉल सुट्टल्यानंतर रावपाचीच ना। बॅरिकेड काय लायले ना, ना कांयच बॅरिगेड्स ना ना बॅरिकेड ना। सायन बोर्ड ना मागीर तुगेले वर्क इन प्रोग्रेस तेय काय बोलप बी काय ना तेंचे कांयच लायले ना। ते खड्डे मारून म्हणून आनी तिने म्हयनोभर हांगा 2 म्हयने काडले एक लोकांक त्रास धूळ खावन रातचे पयले रातचे हांगा पायपलायनाचे मागीर हे येता कारंजे येता व्हडले ते करपाक मागीर आमकां रातभर हांगा नाचचे पडटा। लोकांक त्रास जाता न्ही उदका वयर वयर जाता आनी सकाळ फुडें स्कुलान भुरगे 7 एक स्कुलाची बस येना। उदक केन्ना येता तो उदक सांजचे 7 भितर येतले न्ही ते मागीर 8-9 म्हळ्यार पावर येतलो। पावर म्हणजे कारण जाता आनी सकाळ फुडें भुरग्यांक 7 सुमार हांगा त्रास जाता। कित्याक बालरथ वचना, कदंबा वचना, एक बस वचना। चुकून एक केन्ना बस गेल्यार परत रिवर्स मारून तेवढे वचचें पडटा। ट्रॅफिकूय कोण ना हांगा दवरले। अंडर कॅबलिंग केल्ल्यान लोकांक भरपूर त्रास जाल्या। पायप फुटत आहा, पायप फुटोन वयल्यान माती डीप करून वयता। येवपण आहा म्हणून सध्या लोकांक बोवाळ जाल्लो आहा। आता प्रॉब्लेम कितें तुमगेलो उदक काडना हां पाय फुटला पायप फुटला कितले जाले 4 दीस जाले पायप फुटला सारको रुकून ना। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, श्वेता गांवकर आनी संगीता ओली।